आमकां सगळ्यांक खबर आहा जवळ जवळ एक वरात जावन गेलें हो कोरोना व्हायरस आमकां पिड्टा. पयले फावट वास्को शहरान आमी जी होळी मनयता वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी होळीक देवाक घालतात आनी हांगा एक DJ आसता. हांगा आख्खे वास्कोचे लोक हांगा जमतात आनी आमी DJ घेवन हांगा आख्खे फूल वास्कोभर मिरवणूक काडटा. ही आमकां आयज खंयचे तरी पयले फावट आमकां ही करूंक गावूंक ना. हांगा आमी सगळे जाण मेळून वास्कोकार एक एकत्र जाता आनी कार्यक्रम हो आमचो सण साजरो करता. दुर्दैवान आमकां हो सण साजरो करूंक गावना. जशें आमकां रिस्ट्रिक्शन्स आसा त्या पद्दती प्रमाणे हांगा कोणाक आपोवंक ना. आमी सगळे जाण येतात हांगा देवाक आमी रंग घालतात. तोच आमी घातलेलो आसा आनी आनी आमी आपल्या घरा वयता. एक हे रंगाचे फेस्टिवल म्हणटा, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. जाल्यार जरी संकट येयलें, कोरोनाचें संकट आहा, जाल्यार तेन्ना सुद्दां आमी वास्कोचे नागरीक हांगासर सगळे एकजूट जावन देव दामोदरा कडेन श्रीफळ अर्पण करून रंग दवरून आमी होळीचो उत्सव साजरो केला. आनी सांगपाची गजाल म्हणल्यार सबंद गोंयांक एक म्हाका सांगून दिसता की वास्को सगळ्यान पयलीं सबंद गोंयान जी चित्ररथ रोमटामेळ स्पर्धा जाल्लेली, जी मिरवणूक जाताली, वास्कोनसून सुरवात जाल्लेली, जाल्यार ती परंपरा आमी टिकोवन दवरला. होळी म्हटल्यार आमी म्हणटा की होळी लावप एकामेकाक आनी म्हणप की बुरा न मानो होली है. होळी म्हटल्यार रंगाचें फेस्टिवल, नात्याचें फेस्टिवल. आनी होळी फाल्गून म्हयन्यान येता. जशें आमचे हिंदूचे कॅलेंडर आहा जाल्यार हो शेवटचो म्हयनो. जाल्यार फाल्गून म्हयन्याची पौर्णिमा ही कोंकणीन बोब्या पौर्णिमा म्हणटाले. जाल्यार सगळे जाण आपल्या गांवान एकी कडेन खंय तरी आंगणान नाल्यार एक कुशीक वचोन अशी लाकडां घेवन पेटोवन जे कितें संकटां येयल्लीं आहा जावं आनी कितें तरी आयुश्यान आमच्या जगताना वयर सकयल जाल्लेलें जाल्यार प्रत्येक जाण आपल्या गांवचे लोक घराणे घालता आनी ते एक नाल्ल उडोवप, श्रीफळ उडोवप आनी सगळे आपले संकट दूर जावचे अशें देवा कडेन मागता. जाल्यार हांव ह्या वर्सा सबंद भारत देशान तशेंच अख्ख्या विश्वान जे संकट येयलां ते ह्या होळीच्या हितून नश्ट जावचे आनी फुडें जो फुडले वर्स येवपाच्या सगळ्यांक आनंदान आनी ऐश्वर्यान सगळ्यांक बरे भशेन येवचे.